नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मडगांवच्या किरकोळ नुस्तें मार्केटाची जाल्या अवतिकाय. संबंधीत यंत्रणेची चल्ल्या सामकी आडनदर. थळाव्या नुस्तेकारांचो सणसणीत आरोप. रान हक्क कायद्याखाला आता मेरेन सुमार 4000 दावेदारांची प्रकरणां केल्या सेटल. येता त्या वर्सभरात रान हक्क कायद्याखाला सगळ्या दावेदारांची प्रकरणां सेटल करून तांकां दितले न्याय, सांगता मुखेलमंत्री सावंत. जॉब स्कॅमांतलो मंत्री आपल्या मंत्रिमंडळात ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान करचे जाहीर. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचे मुख्यमंत्र्याक आव्हान. आसगांव ते हणजूण वाठारांतल्या रस्त्याची जाल्या सामकीच अवतिकाय. रस्त्यार फोंडकुलां पडिल्ल्यान लोकांक सोंसचे पडटा त्रास. रस्त्याच्या अवतिकायक लागून थळाव्यांनी उक्तायल्या नाराजी. कुंकळे वाठारांत भाड्याच्या गाडयेंतल्यान बेकायदेशीर सोऱ्याची तस्करी. लाखो रुपयांचो बेकायदेशीर सोरो आनी गाडी केली जप्त. कुंकळे पुलिसांनी केली कारवाय. जॉब स्कॅम प्रकरणात सरकाराचोच आसा आस्पाव. आम आदमी पार्टीचो आरोप. काँग्रेसीनूय काडलो सरकाराचेर फोग. दुबावीत पुजा नायकाक दिवची सुरक्षा केल्या मागणी. आणि आता खबरो विस्तारात. जॉब स्कॅम ही ह्या सरकाराची चेन मार्केटिंग जावन आसा. तुमी आमच्या पसऱ्यार येयात आनी पयशे दिवन नोकऱ्यो घेयात अशें म्हणून भाजप सरकारान गोंयच्या तरणाट्यांक सांगिल्ले आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. पुजान नांव घेतिल्लो मंत्री आमच्या मंत्रिमंडळात ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करचें आनी जाहीर करचें. मागीरूच आमी त्या मंत्र्याचें नांव जाहीर करता अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें. फाटल्या कांय दिसांच्यो गुन्यांवकारी घडणुको पळयल्यो जाल्यार फकत कायदो आनी सुवेवस्थाच न्ही जाल्यार सरकार म्हणटा ती वस्तूच गोंयांत अस्तित्वांत नाशिल्ल्याचेय विजय सांगता. नोकऱ्यो विकपी मंत्री अजून मंत्रिमंडळांत आसा. तशेंच ह्या रॅकेटांत IAS आनी एका PWD इंजिनियराचोय आस्पाव आसा. नोकऱ्या खातीर घेतिल्ले पयशे परत दिले म्हूण प्रस्न सुटलो. जे उमेदवार खऱ्यांनीच लायक आसा तांचें कितें? ज्या नोकर भरती प्रक्रियेन 600 नोकऱ्यो काडिल्ल्यो ती भरती प्रक्रियाच रद्द करपाक जाय म्हणूनय विजय उलयलो. तशेंच SIR सुरू आसतनाच जिल्लो पंचायत वेंचणूक घेवन सामकें चुकीचें आशिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें. राजेश कळंगुटकार आनी ताचे घरकान्नींक पक्षांत प्रवेश दिल्या उपरांत विजय उलयतालो. तो अजून मंत्री कसा बरे फाल्यां ताणें ते पयशे दिले तिका जालें कोण खबर. आनी जे मेरिटोरियस भुरगे आसा ज्यांनी एप्लाय केलें ज्यांचेर अन्याय जालो तांचे कोणें उलोवप ना. तुवें पयशे घेतले हांवें तुजे पयशे परते दिले. पयशे दिले तुजे बापायचे बेस्ट तें नोकऱ्यो कितें त्यो कोण खंयचे 7th पे दिता ती खंयच्यान दिता कोण. सो थंय मेरीट म्हणटा तें व्हॅल्यू ना. सो BJPच्या राज्यान गोंयांत मेरीट काडून डस्टबिनान उडयल्ले. अशे जाग्यार जे मेरिटोरियस भुरग्यांनी एप्लाय केले ज्यांच्या आवय बापायन त्रास घेवन शिकयली ज्यांकां मेरीट व्हडले व्हडले डिग्र्यो मेळ्यो तांकां नोकऱ्यो मेळूंक ना. डुप्लिकेट डिग्र्यांनी नोकऱ्यो घेतल्या. सो तांचे खातीर कोणें उलोवप आनी तांचे खातीर कोण उलयता आनी सरकार कितें करता. जे कितें रिक्रुटमेंट प्रोसेसान तांणी ते 600 एप्लिकेशन घाल्या एंटायर रिक्रुटमेंट प्रोसेस कॅन्सल करूंक जाय. आनी एक रिजनल पार्टी गोंयची जी आतां व्हरून BJPच्या गोट्यान बांदल्या ते पार्टी बरोबर तांचे संबंध आहा. क्लियर कट संबंध आहा. ऑफिसान काम केलां सगळ्या भवनान. ती बायलेन खंय देव बोडगेश्वराचे भायर उतर दिवन सांगलें आहा. सो ती फट मारना. ती हे न्ही काँग्रेसीचे आमदार न्ही. ती सगळ्या कडेन सपूत घेतलो आनी मागीर कॅट केलें. तिणें थंय सांगल्या थंय हे पार्टीन वचून सांगचें मरे की ती आमचे बरोबर कसलीच संबंध नाशिल्ले. आमी आमचे बरोबर केन्ना कामूच करूंक नाशिल्ले. सांगचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
आसगांव ते हणजूण मेरेनच्या रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्या. रस्त्यार जायते कडेन फोंडकुडां पडल्यात. ताका लागून वाहन चालक तशेंच थळाव्यांच्या जिवाक धोको उप्रासला. रस्तो सारको नाशिल्ल्यान अपघाताची शक्यताय न्हयकारूं येना. संबंदीत प्रशासनान तशेंच थळाव्या आमदारान हाचेर दुर्लक्ष केलां अशें थळावे म्हणटात. राज्यात जायते वाठारांत रस्त्याच्या वायट स्थितीक लागून लोक बेजारल्यात. आसगांव ते हणजूण मेरेनच्या रस्त्याची परिस्थिती बिकट जाल्ली दिश्टी पडटा. ह्या रस्त्यार जायते कडेन फोंडकुलां पडल्यात. हाका लागून वाहन चालक तशेंच थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा. थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण 10 नोव्हेंबराक खंय मुख्यमंत्री म्हजेकर कार्यावळी निमतान ह्या वाठारांत येवपाचो आसा. हाका लागून ह्या रस्त्यार पडिल्ली फोंडकुलां फातर घालून तात्पुरती पुरयल्यात अशें थळावे सांगतात. मात थळाव्यांक दर दिसा ह्या रस्त्याचो त्रास जावन लेगीत रस्त्याचे दुरुस्ती काम कित्याक हातांत घेवंक ना. हो रस्तो फकत VIP खातीरूच आसा काय कितें अशे प्रस्न थळाव्यांनी उप्रासल्या. सरकार तशेंच थळाव्या आमदारान रस्तो सारकिल्ल्या मुळाव्या सुविधांचेर दुर्लक्ष केल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें. कितलेशेच म्हयने जाले हो रस्त्याचो इशू आसा. आमचो रस्तो एकदम खराब जाला, पिड्यार जाला. आमच्या अंजुनान विलेज आहा पळय तितून खुबशे अशे रस्ते पिड्यार जाला. 4 म्हयने पासून रस्ते ते पयले रस्ते गेले ते पिड्यार जाल्या. आतां आमकां कळून चुकलें की 10 तारखेर आमचो लाडको आमचो CM येवपाचो आसा. म्हजें घर तेचे हें करपाक कितें म्हणटात पळय ते फॉर्मां वाडपाक. पण जेन्ना आमकां कळ्ळें CM येवपाचो आहा म्हणून तेन्ना सगळी मशिनरी म्हणटा ती जागी जाली गडबडून आनी काल पळयता जाल्यार साफ करपाक लागला रस्तो. आमी इतले म्हयने त्रास काडले. आमची हाडां मोडां मोडली, गाडयो डॅमेज जाल्यो, कोणाकूच पडलें ना. पर्राची आमदारची हांगा येवन पर्राचे लोक हांगा येवन MLA जाला तांकांय बी पडोवन वचों नासले. गोवाचो MLA आहा मायकल लोबो ताकाय बी पडोवन वचों ना. आतां कालच्यान हें काम सुरू जालां आनी काम हें करतात कित्याक सांग. लाडको आमचो एकूच गोंयभर आहा पळय तो CM येवपाचो आहा म्हणून काम करता. आमी मनीस न्हू, आमकां बरे रस्ते दिवपाक तुमचें काम ना. लोकांक हांव हाचें विचारूंक सोदतां, बाबा तुमी चल्ला कितें करतात कितें? तुमकां हे रस्त्यांनी वचपाक खऱ्यांनीच आवडटा? इतली आवड आसा तुका लागूनच करपाचो ना. आमचें कितें सामान्य लोकांचें. आणि आज शेम येता म्हणून तुम्ही याच्या एवढं कोणा पुरयले. आता 120 वर्साची आणि 200 वर्साची तू घरा मोड म्हणून सांगताले ते आता बाबा कित्याक पुरयले पण CMाक दुखात म्हणून. आणि आता आम्ही वर्सभर पळय हो मार खाता. अरे एक रस्तो करून 6 म्हयने जावच्या पयलीं तो हातून हॉटफिक्स आसलो फोडून नजो त्या रस्त्याचो धूप करून दवरले. आतां घालता आतां फोडटा, आतां घालता आतां फोडटा. कितें करपाचें? हांगा जेन्ना कितके शीक जाले, गाडयो बरे काबार जाल्यो. आयज ते भेणान बीन येत CMाच्या तांकां आमी AC दिले, आमच्या कुस्ताक घेवन भोंवता. तांच्यान सांगचें ना म्हणून तांच्यान स्वताल्यो पयल्ल्यो गाडयो त्यो आमी आमच्या जनतेच्या गरीब जनतेच्या कुस्तार हे गाडी ते गाडयेन तेच्या भेणाक मार लागाक म्हणून आज काल पयलींच्यान हें काम सुरू जालां. गोंयाक एंडींग हांगा हॉटमिक्स रोड केलो. हॉटमिक्स केल्लो म्हणटू तो जून एका म्हयन्यान पासून उरोंक ना. कित्याक जालो 2-3 म्हयने सोलिंग करता. तो आमचो टॅक्साचो पयसो न्हू. गाडयो इतल्यो 2 व्हिलर 4 व्हिलर जे आमच्या अंजुना विलेजर जे एवरी 2-4 म्हयने जाले जुनानसान ट्युरिस्ट येतात. खूब जाण पडले ह्या रस्त्याक. हेचो जबाबदार कोण? आमी सगळे हांवूय पडलो हांगर फोंड्यान उदीक भरून कोण ना. खूब लोक हांगरूच दुसरेचेर न्हू म्हणल्यार सबन आमचे अंजुना विलेजीन इतलो टॅक्स वयता, GST वयता म्हणल्यार आमकां रोड आहा बरो, रोड ना सारको. आमकां आमच्या बेनिफिटाक आतां रोड वायडींग केलो, कोणाच्या बेनिफिटाक? आमच्या करिना हे. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. दिवचलच्या 4 लेन बायपास रस्त्याचेर अनोळखी वाहन चालकान धडक मारिल्ल्यान गायीचो बळी गेलो. गायीक धडक मारले उपरांत वाहन चालकान थंयच्यान फुज्ज्यो काडल्यो. हो अपघात आयतारा फातोडेच्या बायपासाचेर अमनवाडो वाठारांत घडलो. वाहनाची धडक बसतकीच गायीक आगताक मरण आयलें. मजगतीं बायपासाचेर मोकाट गोरवांचो वावर वाडला. ही गोरवां रस्त्यांचेर थपकल मारून बसतात. लोकार्पण केल्या उपरांत 1.5 वर्स जावचे पयलीं ह्या बायपासाचेर जाल्ल्या अपघातात 10 परस चड गोरवांचे बळी गेल्यात अशी माहिती मेळ्ळ्या. राती एक ॲक्सिडंट जालो. एक 4 व्हिलर मोठीशी गाडी येता म्हणजे म्हाका दिसता आयज फातोडेर. हय. तर रातचे म्हाका दिसता 3:30 ते 4 वरां हे ॲक्सिडंट जाला. एक गाय जे कोणाचे एक तेजे कानार लायसनूय ती कोणाची तरी प्रायवेट आसतली गाय ती. ताका गाडयेन मारून आनी तो गेलो सोमतोच कळ्ळें तुमकां. आनी हांगा हे आतां दुसरो ॲक्सिडंट. लास्ट टायम हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो तेन्ना ते रोडाक जाल्ले अशें सायडीक. तेन्ना एक पाडो इंजर्ड जाल्लो, सबंद डॅमेज जाल्लो. तेन्ना हांवें ते आमचे गौशाळा तारीक फोन मारून
तेंच्यांनी येवन ते फाड्याक व्हेल्ले. आतां ही जी गाय आली ती सामकी काबार जाली, म्हणजे मेली ती. तेका आनी काय एकदम धक्को असो दिलो स्पिडान. तुमी पळोवंक शकता हो रस्तो तुमी की कितके स्पिडान गाडी वता. आनी हो 7 टन आसा. टन आसतकूच हांगा कितें बसले, हांगा सकयल लायनीक गायो बसता. लोक हांगा म्हाका हांव तेच सांगूंक पळयता की हांगा जे वाटेर जे गाय पोसता ते रातचे सगळे गाय सोडून दिता आनी हांगा सबंद गाय बसलेले आसता. आनी आयज ती व्हडली गाडी म्हणून तो साल्वार जालो. आनी समज दुसरी गाडी कितें बीन धक्को जाल्यार तो मरूं शकता. लास्ट टायम हांवें सांगलें. आनी हेजे रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? एक गायचे ऑनर घेतलो की कोण घेतलो? आमी एवरी टायम व्हिडिओ काडटा आनी तांकां सांगता की तुमी रातचे बांदून घाला म्हणून. कित्याक रातचे ते दिसना गायो खंय बसला कितें हें आहा म्हणून. पूण लोकांक अजून कळना. फाल्यां कोण मरूं शकता. हांगा सायडीक घरां आहा, ती गाडी स्पिडान कंट्रोल जावना, ते घरांय घुसूंक शकता, ते मरूं शकता रातचे न्हिदतना. कळ्ळें? हांव एक लोकांक एक रिक्वेस्ट करता की हे रातचे गाया सोडपाची बंद करा तुमी. आनी हांव जे लायसन आहा तेजे हांव फाल्यां वयतलो, ते कोणाच्या नांवान ती लायसन आहा तेजेर हांव FIR करपाचो आहा तेजेर. कित्याक फाल्यां कोण रिस्पॉन्स घेतलो हेंचो? वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी 600 सरकारी नोकऱ्यो दिवपा खातीर IAS अधिकारी धरून PWD इंजिनियर आनी एका मंत्र्याक 17 कोटी रुपया पावयल्याचो धक्कादायक खुलासा पुजा नायकान केलो. नोकरे खातीर 600 जाणां कडल्यान पयशे घेतल्यात, मात एकल्याकूय नोकरी दिवंक नाशिल्ल्याचें ती म्हणटा. पुजान केल्ल्या धक्कादायक खुलाशा उपरांत आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काडला. नोकर भरती घोटाळो गोंयभर बरोच गाजलेलो. ह्या प्रकरणात कांय जाणांक अटक लेगीत केल्ली. तातूंत कांय सरकारी कर्मचाऱ्यांचोय आस्पाव आशिल्लो. ते प्रमाण 2019च्या नोकर घोटाळ्यांतली मुख्य दुबावीत पुजा नायकान 17 कोटींच्या घोटाळ्यात IAS अधिकारी तशेंच PWD इंजिनियर आनी एका मंत्र्याचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दावो केला. सरकारी नोकरी दिवपा खातीर सुमार 600 जाणां कडल्यान 17 कोटी रुपया घेतल्यात, मात तातूंतल्या एकल्याकूय नोकरी दिवंक नाशिल्ल्याचें तिचें म्हणणें. आपणे दिल्ले पयशे 24 वरां भितर परत करिना जाल्यार संबंदीत अधिकाऱ्याचे आनी मंत्र्याचें नांव मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतली, अशी शिटकावणी तिणें दिली. जॉब स्कॅम प्रकरणात फकत एजंटांक अटक करून हे प्रकरण दांपाचो यत्न केल्लो. खरें म्हळ्यार ह्या प्रकरणात भाजपा सरकारूच सामील आशिल्ले. मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्षान खोलायेन चवकशी करून संबंदीत अधिकाऱ्यांचे आनी मंत्र्याचे नाव जाहीर करचे म्हूण आम आदमी पार्टीन मागला. जाल्यार ह्या प्रकरणात धक्कोदायक खुलासो केल्ल्या दुबावीत पुजा नायकाक पुलीस सुरक्षा दिवची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. पहिली गजाल म्हणजे पुजा नायक म्हणटा न्ही ते सगळ्यात पयली प्रायम एक्यूज म्हणून सरकारान घोशीत केल्ले आनी सांगिल्ले की हातूंत भितर आनी कोणाचो संबंध ना तेच आशिल्ले म्हणून. आज पुजा नायकान जो खुलासो केला तातल्यान एक गोष्ट दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स, भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री हातूंत भितर इन्वॉल्व आसा. ताणें दिल्या ती धमकी न्ही तर ताणें दिल्या ती एक गजाल उक्ती करता की जी भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती करप्शनान ह्या जॉब स्कॅमान डीपली गुंतल्या. खंयचोच जो इंजिनियर आसा किंवा जे ऑफिसर आसा तांच्या हातान सरकाराच्या हातान आनी ते आसता एक एडमिनिस्ट्रेशन जे चलता ताच्या हातान. हे आसतना अशा प्रकारचो जॉब स्कॅम जावप हातून आज एक गोष्ट स्पश्ट जाता की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार ह्या जॉब स्कॅमान इन्वॉल्व आशिल्लो. खंय ना खंय तरी पालो ताजेर घालपा खातीर तांकां अरेस्ट केले आनी जे वयल्या वयर जे कोण आसा तांकां जे एजंट आशिल्ले तांकांच फक्त अरेस्ट केल्ले, पूण खंयच पॉलिटिशियन नाशिल्लो. हांव मागता की ताका रिअरेस्ट करप, डिफरंट ऑफेन्स करप किंवा ताका प्रोटेक्शन दिवप आनी सांगप की नांवां डिस्क्लोज कर की खरे जर चोर आसा जे खरे जे लोक ह्या स्कॅमान इन्वॉल्व आशिल्ले तांचो हातल्यान उक्ते जातले कोण आशिल्ले ते. अँड BJP नाव शूड कम व्हेरी क्लियर ऑन दीस. आज प्रत्येक गोष्टीक ते दुसऱ्यांक ब्लेम करता, जावं तो तांचो प्रेसिडेंट आसूं जावं चीफ मिनिस्टर आसूं, दोगांयनी आज स्टेटमेंट दिवचो पडटलो की आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले आनी त्या मंत्र्यांचे नाव त्या ऑफिसर्सांचे नाव ते सगळे उघड करतले. ती ओपन कॅमेरा कडेन जर खुलासो करता म्हळ्यार हाजोर जेन्ना तिचें इंटरोगेशन जालें हो सगळो डेटा तिने पोलिसांक दिला आसतलो, इंटरोगेशनान दिला आसतलो. आता 2019 जर PWD मंत्री जर आमी पळयत जाल्यार तो आज BJPन आसा मरे. लोकसभाच्या टायमार तो BJPन गेल्लो परत सपोर्ट करपाक. सो वाय द चीफ मिनिस्टर हॅज नॉट एक्टेड और वाय द पुलीस डिपार्टमेंट हॅज नॉट अरेस्टेड और फायल अ चार्जशीट ऑन हिम. म्हाका दिसता कोण तरी मुख्यमंत्री या BJPच्या एक्स आमदाराक मंत्र्याक वाचोवपाचो म्हाका दिसता प्रयत्न चल्ला.
आमी इमिजिएटली सांगता की ती पुजा नायक, कित्याक एक महिला जर तर कॅमेरा मुखार येवन तिणें तेंय सांगलां 24 वरां भितर जर तर खुलासो जायना जाल्यार आपूण विथ फॅक्ट्स विथ प्रूफ खंयचो मंत्री हे मिडिया मुखार हाडटली हें तिणें दवरलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुळगांव वाठारांत मायनिंगेच्या समस्यांनी लोकांक रेवाडो घातला. मायनिंगेच्या धुल्लाक लागून वाठारांतले सैम, लोकांची भलायकी आनी उदका स्त्रोत सामके इबाडल्यात. साबार फावटी गाराणें घालून लेगीत कोणूच आयकनाशिल्ल्यान येता त्या झेडपी वेंचणुकेच्या मतदानाचेर मुळगांवकारांनी बहिष्कार घालपाचें थारायलां. पळयात. मुळगांव वाठारांत ह्या तापिल्ल्या मायनिंगेच्या विशया वयल्यान साबार फावटी आंदोलनां जाली. लोक रस्त्यार लेगीत देवले. लोकांनी गांव काबार जावपाचो भंय लेगीत उक्तायलो. तरी अजून मेरेन हो प्रस्न तडीक लागना. शेनवारा जाल्ले मुळगांवचे सभेत पंचायत मंडळा सयत शेतकार आनी गांवचे लोक व्हडा संख्येन हजर आसले. हे सभेत मायनिंग पासून निर्माण जाल्ल्या समस्यांचेर चर्चा जाली. एक तर मुळगांवची घरादारां, देवळां, शेताबाटां, सैमीक उदका स्त्रोत मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडात, ना जाल्यार 2021च्या प्रादेशीक आराखड्या प्रमाण मायनिंग सुरू करात असो निर्णय हे बसकेत घेतलो. तशेंच गरज पडल्यार येता त्या झेडपी वेंचणुकेच्या मतदानाचेर बहिष्कार घालपाची शिटकावणी मुळगांवच्या तिडकिल्ल्या लोकांनी दिली. आम्ही जगले सगळे जाणां मायनिंग लागून आमकां खूब त्रास जाता. आमचे कितें झाडां सगळीं पिड्ड्या. आमच्या भुरग्यांक शिकतल्यार रातचो अभ्यास करपाक सारके त्रास जाता. रातभर काम चलता. सगळे लोकांचे सगळे धुल्लो येवन सगळी झाडां सगळी केळी कांयच पुराना. सगळे पिड्ड्या. माडांचेर सुद्दां सगळे धुल्लो बसून सगळे पिड्ड्या. आमकां एकदां कपडे धुले काडून 2दा धुवचे पडटा. आनी आतां तर मे म्हयन्यान पळोवंकूच नाका. सारके म्हणजे सारके धाकट्या भुरग्यांक घेवन सदां डॉक्टरागेर व्हरपाचें पडटलें. नाकांतून धुल्लो गेलो भुरगीं सामकी सीक जातलीं. इतले हे रावपाक मेळपाचें ना अशें. आनी रातचें जर कितें जालें न्हू जाल्यार सगळीं लोकूच मरण वयतलीं आनी उरचीं बी ना. इतले वयर डॅम्पिंग जाल्ल्या समक्ष येवन कोणी तरी येवन पळोवन वचपाचें. आतां आमच्या कोणीच आमची एक्शन घेवंक ना गांवची. कितें म्हणून तेंची ती बाबा तेंच्या वयर माथ्यार इतकी माती उमटलेली आहा, कोणीच काय करूंक ना. आयज मुख्यमंत्री तोंडान जर तेणी उतार जर थेल्लेले आहेत बाबा आपूण तुजें कितें करता म्हणून, जाल्यार मुख्यमंत्र्याक दिसोंक जाय कितें, सीएमाक दिसोंक जाय कितें बाबा आमी मुळगांव गांवाचें कितें बरें करतले म्हणून. आनी आमच्या मुळगांव आमदार आहा पळय बिचोले मतदारसंघाचो तेका कळोंक जाय. आनी हे झेडपी इलेक्शनाक जर उबो रावतलो पळय आतां कोण तरी येतलो कॅन्डिडेट, आमकां इलेक्शन नाकाय झेडपीचें अशें हांव ठरयतां. कित्याक खबर आसा, आमकां इलेक्शन नाका, कॅन्सल करचें. आमकां मुळगांवांत तर आमी कोणूच वोटींग करचें ना. डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार म्हणूं नाका, सगळ्यांक आमी उलो मारून थकलेले आसा. पण आयज पर्यंत आमचे कोणीनूच विचारान घेवंक ना. आनी आयज तुमी फाटसून पळयत तुमी पळया दाखयता कितें परिस्थिती जाल्ली आसा. सबंद गांवाचेर ही माती येवन जावं कितें गुणे येवन पडपाचे, घरांचेर पडपाची परिस्थिती करून ठेयल्ली आसा. आमचें कोणूच आयकना. म्हणून आमी हो एक ठोस निर्णय घेतला की येणाऱ्या झेडपी इलेक्शनाक आमी ह्या बहिष्कार घालतले आनी आमचो राग व्यक्त करतले. जो पर्यंत आमचे इश्यू सॉल्व जायना तो पर्यंत मुळगांवान जी मायनिंग एक्टिविटीज आहा ती बंद दवरची. आनी जर तेंच्यांनी बंद दवरूंक ना जाल्यार सगळे मुळगांवचे लोक येवन ती बंद दवरतले अशें लेटर करा म्हणून सांगलें आसा. आनी 8 दिसां भितून तांकां लेटर पावतले. आनी तेच्या नंतर जे कितें स्टेप घेवपा जाय ती मायन बंद करपाची ती सगळ्या लोकां मार्फत आमी घेतले. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. गोवा डेअरीच्या कर्मचाऱ्यांच्यो मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी 10 नोव्हेंबराच्यान संपार वचपाचें थारायलां. ह्या खातीर कर्मचाऱ्यांनी दूद उत्पादक संघाचे वेवस्थापकीय संचालक आनी अध्यक्षाक नोटीस सादर केली, जातूंत तांच्यांनी मागण्यो पुराय करपाची विनवणी केल्या. आमी फोंडा आसा ज्या जाग्यार गोवा डेअरी स्थापन आसा थंय आसा. जे गोवा डेअरीची कामगार जे आसा गेले कितले वर्सां मागणी करता, सतत मागणी करता. 7th पे आसा, तेंची बाकीच्यो ज्यो ग्रेड्स आसा, बाकीची तेंची मेळपाचे पळय ते सगळे आसा. आनी ARTC अंडर ते हांगा आंदोलन करता. आनी फाल्यांच्यान तेंच्यांनी एक नोटीस दिल्या. तो MD आहा तेकाय नोटीस दिल्या. चेअरपर्सन जो गोवा मिल्क भरपाचो आहा तेकाय एक नोटीस दिल्ली आसा की फाल्यां 10 तारखेक जो पर्यंत आमची मागणी पूर्ण जायना, फाल्यां 10 तारखेच्यान जे कामगार आसा ARTC अंडर सगळे कामगार हांगा स्ट्रायका बसतले आनी भायर गेट भायर आंदोलन करतले अशें तेणी सांगलेलें आसा. पूण अशें आसा की फाल्यां अकस्मात जर बंद करीत जाल्यार शंबर गोंयाचेर दुदाक लागून परिणाम जावपाची शक्यता आसा आनी भायल्यान जे दूद येता तेवूय वेस्टेज जावपाची शक्यता आसा. तेन्ना संबंदीत जे अधिकारी आसा गोवा डेअरी मार्फत जे संबंदीत अधिकारी आसा
तेणी ह्या विशयी सविस्तर चर्चा करून हो जो आंदोलन आसा त्या विशयी तांकां गंभीरतेन घेवचें अशी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. पेडणे तालुक्यातल्या शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी भात कापणी मशिनाचो गैरव्यवस्थापन केल्ल्यान अस्वस्थ जाल्ल्या कृषी विभूषण शेतकार उदय प्रभुदेसाय हाणें कारंजळे वाठारांतल्या कृषी खात्याच्या कार्यालयाच्या भायर बसून निशेध आंदोलन केल्लें. त्या उपरांत शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक जाग घेवन ह्या विशयात दखल घेत पेडण्या वाठारांत नवी कापणी मशीन धाडटले तशेंच तांच्यो मागण्यो पुराय करतले अशें आश्वासन दिलें. पळयात. पण आताच आमचे डायरेक्टर जे सदींच कार्यरत असतात, बरे काम करतात, तेंच्यांनी परमिशनय आमकां ग्रँट केल्ली सगळी. तेंच्यांनी आपले मनीस म्हणून डेप्युटी डायरेक्टर म्हणटा आमी, पण ते म्हणून स्वता एग्रीकल्चर ऑफिसरच्या हेचेर आसात, पण तेंचे कडेन मोठी जबाबदारी आसा. ते क्लोज आसात डायरेक्टराक. ते आतां मेसेज घेवन येयल्या की डायरेक्टरान खंय तांकां उतर दिला की 11 वाजेपर्यंत फाल्यां पेडण्या म्हाज्या एरियेन जे हार्वेस्टिंग जावंक ना थंय दुसरें मशीन पावतलें आणि 2 मशिनां कार्यरत आसतलीं हे तेंचो शब्द दिला. आता तेंच्याच तोंडांतून आमी आयकया हे एश्युरन्स जर ते दितात जाल्यार ह्या परिस्थितीत माझे हे आंदोलन जे म्हटलें जाता ते हांव संपुश्टान करता आणि मग घरा वचपाची तयारी करता. सांगल्या प्रमाणे आमच्या पेडणे कंपनी जसे उदय प्रभुदेसाय एकदा आमी पेडणे तालुक्यात भात लुवणी करपाक आमी तांकां एक मशिनाची एरिया दिलेली. पण ते वर्सा पावस आणि हे पडल्यानंतर मातसो गोंधळ जाल्यानंतर आणि सगळ्या शेतकऱ्यांक गोंयभर शेतकऱ्यांकडून डिमांड असल्या कारणान मशीन आमी दुसऱ्या तालुक्यात सुद्धा थोडी येयली. सो आता आमी अशें डिसिजन घेतला की आमी पेडण्या तालुक्यांतले उरलेली जी थोडी भात शेतीची हार्वेस्टिंग उरला ते फाल्यां 11 मेरेन आमी एक मशीन धाडून आमी कंप्लीट स्टार्ट करतले आणि 2-3 दिसान कंप्लीट करतले. कुंकळे वाठारांत एका भाड्याच्या ट्रकांतल्यान सुमार 40 ते 50 लाख रुपयाचो बेकायदेशीर सोरो जप्त केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कर्नाटक नोंदणी आशिल्लो भाड्याचो ट्रक बेकायदेशीर सोऱ्याची तस्करी करपाक वापरल्याचें कळटा. हो सोरो शेजारच्या राज्यांत व्हरपा खातीर ट्रकांत भरिल्लो अशें कळटा. कुंकळे पुलिशेन सोरो आनी ट्रक जप्त केला. ट्रकाचो धनी महालिंगा BC हाणें हो ट्रक रमेश कुमार प्रजापत हाका भाड्याक दिल्लो खंय. मात फाटले 2 म्हयने रमेश कुमार महालिंगा हाचो फोन घेनाशिल्ल्यान ताणें GPS ट्रॅकराचो वापर करून ट्रकाचो सोद घेवन पुलिसांक कळीत केले. देखून ह्या ट्रकात बेकायदेशीर सोरो सापडिल्ल्यान पुलिशेन ट्रक जप्त केला. Only industrial state is famous for illegal activities. आता ही सोऱ्याची जे पळय राती रेड पडला ही रेड कालूच न्हू हेच्या पयलीं बी पडलात. आता हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. सरकारान हेजेर स्ट्रिक्ट विजील दवरपाक जाय. कारण परत परत जश्यो एक्टिविटी जावपाक जायना. आज हो 54 लाखाचो जो सोरो सापडला ही साधारण गोष्ट न्हू. हेजेर सरकारान स्ट्रिक्ट नजर दवरून हे जे फॅक्टरी ओनर आहात तांचेर फायन मारपाक जाय आणि त्यांचे कडल्यान हे पयशे वसूल करपाक जाय. आज जो सोरो भायर वयता हेची प्रॉपर चेकिंग जावपाक जाय. एक्सायज डिपार्टमेंट कितें करता? एक्सायज डिपार्टमेंट सुरकेस पे सुरकेस करता काय कितें करता ते आमकां कळपाक जाय. हेजे स्ट्रिक्ट विजील एक्सायज डिपार्टमेंटान दवरपाक जाय. कंप्लीट इंडस्ट्रियल स्टेट ही काळोखांनी ब्लॅकआउट जाल्ली आहा. थिंग मनीस भितर गेल्यार कोण गाडी येता काय कितें येता, ह्युमन येता काय कितें येता म्हणजे कांय कळना. कोण चोर भल्लाय कितें म्हणटा समजायना. सो हांव सरकारा कडेन आमच्या गोंयचे मुखेलमंत्री वा प्रमोद सावंता कडेन हांव विनंती करता की ही जी इंडस्ट्रियल स्टेट आहा हेचेर नजर दवरची म्हणून. कारण ही सगळे अंदाजून चालू आहा थिंगा. तशेंच आमचे LOP आमचे MLA बा ब्युरी आलेमावा कडेनय हांव मागता की हेचेर स्ट्रिक्ट विजील दवरची आनी ज्यो इलिगल एक्टिविटीज ज्यो पळय भितर चल्ली आसा. कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेट ही सदां इज इन न्यूज. गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेटीक कितें चलता तें. रातचे येयल्यार लायट आसना, सगळी ब्लॅकआउट. सांगपा म्हळ्यार पोल्युशना गजाल म्हणल्यार म्हायती सगळें आसा कितें अमावंट ऑफ पोल्युशन कशें. आतां राती एक न्यूज पळयला हें आनी हांव गेल्लो सुद्दां थंय की एक लिकर गाडी धरलो म्हणून. तितून भितर लिकर सापडला खूब आनीक बेकायदेशीर लिकर. आतां म्हाका एक सरकारा सांगो जाय बाबा तुमची एक आमची जमीन खाता थंय जावं पोल्युशन जाता थिंग नजर उरना. हिंगाय नजर तुमी मुद्दम दवरना काय कितें हो एक क्वेश्चन मार्क सरकाराचेर.
जे एक्सायज आसा तेमी हेजेर नजर दवरची आनी इवन लोकल पुलिसान सुद्दां नजर दवरची, कित्याक काल ते व्हेहिकलान अमावंट ऑफ तेमी जे पळयला पळय पुलिसान धरला ते पळयल्यार म्हाका दिसता हे चालूच आसा आनी त्यो लायटी ब्लॅकआउट करता पळय रातच्यो न्हू, ते ह्या गोश्टी लागून करता, कित्याक सरकाराक टॅक्स चोरूंक लागून हे माफिया हे यूज करता पळय. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. पणजे डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 5 ते 9 नोव्हेंबर मजगती आसतले शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड अँड हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820283877 आणि 9323286877. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशें मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय, कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय